बाणस्तारी मार्केट प्रकल्पाच्या आवाठांत आशिल्लो व्हड 2 दुकानांचेर कोसळिल्लो। ही घडणूक बुधवारा रातच्या 1.5 ते 2 वरां मदीं घडली। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना, मात व्हड दुकानाचेर कोसळिल्ल्यान सुमार 4 ते 5 लाखांचें लुकसाण जालां, अशी माहिती सरपंच दामोदर नाईक हांणी दिली। आमी केन्ना हें जालो काल राती 1:10 सुमार हांव जागोच आसलो। म्हाजे घर हांगा पेट्रोल व्हडलो आवाज जालो। हांव येवन पळयत जाल्यार कळ्ळां, पूण अशी देवाची सासाय पांचशी 600 वर्सांचो वड आमचो। प्रत्येक फावटी अशें जाता की येदो व्हडलो बाजार भरता, कोणाकूच कितेंच मनशांक त्रास करिनासतना तो आपलो कशें कितें करपाचो सांबाळटा। पूण हें फॉलोअप हांव लास्ट पावसा पयलीं करतालो। डेप्युटी कलेक्टराक हांवें दिल्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाक, कित्याक आमचो वड सामको वीक जाला आनी मोडपाचे परिस्थितीन आसा। समज जर मोडलो, हांगासर येदो व्हडलो बाजार जाता, जिवाची हानी जावंक शकता। पूण हांव फॉलोअप करीत आसलो, पूण आमकां डिजास्टर मॅनेजमेंट कितेंच हेल्प करूं ना आनी कांयच जावना। आतां हांव जर पंचायती कडेन इतलो फंड मोडपाक पयशे ना आनी कितें आमकां एप्रुवल जाय पडटा कितें मोडटलो जाल्यार, आनी इतलो वोट देंवयतलो जाल्यार 1-2-3 लाख ताका खर्च आसा। इतलो जर डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडेन गव्हर्मेंटा कडेन जर पयसो फंड्स आमकां दिवपाक जाल्ले जाल्यार आयज ही परिस्थिती जावची नासली। तर देवाचो उपकार की आयज कोणाकूच हानी जावना। पण हरशी दिसाचे सगळे हांगा भाजीकार अशेंच बसता न्ही। आयज वार तुमचो पण राती पडले म्हणून पण तरी हांगासर हें लायिल्लें आसलें ना, 1-2 जाणांनी लायले ते पोना उरले तेंचे पण उरले माल जाल बना उरलो। आतां फायर ब्रिगेड बीन येयली सकाळीं क्लीन केली, कोण येवना अजून। ती नाव कितें? संतोष तुमी दर ब्रेस्तार रावता हांगासर? ना, आमची करत ना। तुमी रावता हांगा? ना, बरो व्हडलो खाना पडलो ब्रेड सारको तेन्ना कोणाकूच काडलो ना। देवाचे भरपूर हे आसा, देवाचो विश्वास आसा ना। हय विश्वास आनी देवाचो विश्वास लोकांचेर आसा। हांगा ह्या जाग्यार कितें जागृत देवस्थान गोश्टी करूंक जायना, बऱ्या गोश्टी केल्या ते बरें। आनी हांगा फायर ब्रिगेड बी कोण येवना अजून? आतां येतले न्हू, मागीर करतले सारकें ते, अजून कोण येना। पूण कोणाकूच कांय डॅमेज जाली, हांगसोड्या लोकांनी दुकानां लायिल्ली तेंची ती आतां काडटले। आतां म्हण रातचें पडला, हेची ब्रेड सारकी 2-4 फावटी पडलो, कोणाकूच डॅमेज जावंक ना। एक देव हांगा ती सांगता आपल्यान नथ सुद्दां शेडलेली ती केन्ना रोखडीच मेळ्ळी म्हणून। आनी देव 150 वर्सां